नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोंयकारपण ह्या चॅनलाचेर. आज श्रावणाचो लास्ट शुक्रार आणि आयच्या दिसा आमी आमचो नवो स्टुडिओ जो आहा ताचो उद्घाटन करता आणि उद्घाटनाक आमच्या बरोबर आसा एक आमचे मुखेल सोयरे बाब किशोर नायक गांवकर आणि ताका ही इज माय व्हेरी गुड फ्रेंड, एक धडाडीचो सारको पत्रकार, धडाके बाजूय म्हणू शकता आमी गोंयचो. अँड ही इज ॲक्च्युअली द क्रुसेडर इन मिडिया टुडे. खरी गजाल सांगप म्हणल्यार ही डजंट केअर कॉलिंग स्पेड अ स्पेड. आणि आयच्या दिसा जर कोण पत्रकार असो हा जो बरयता, खरी गजाल ती मे बी इट इज अगेन्स्ट काँग्रेस, मे बी अगेन्स्ट BJP, ही रायट्स वॉट इज ट्रूथ. अँड ही हॅज अ वास्ट नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स. सो बेसिकली आयच्या दिसा आमी आज ताजे कडेन कितें इन्व्हेस्टिगेशन ऑर लँड कन्वर्जन ऑर एनी अदर इश्यू ताजेर उलोवपाक आफोवंक ना. ताका आयज आमी विचारपाक हाडला हांगा अबावट द पॉलिटिक्स, वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा टुडे. कालूच आमी पळयला दिगंबर कामत आनी रमेश तावडकर हांची शपथविधी जाली. आनी ॲक्च्युली लोकांक एक धक्को कसो बसलो की दोनूच मिनिस्टरशे जाले. कारण अशें म्हणटाले लास्ट 2 वर्सां ॲक्च्युली चल्लेले की 4 जाणांक देंवयतले, 4 जाणांक हाडटले, पूण फायनली रिशफल जालो. वॉट इज युअर फर्स्ट इम्प्रेशन किशोर बाब? Suraj, at the beginning, I would like to thank you for inviting me for your first podcast. And as a journalist, I am proud of you because mainstream मिडियांतल्यान भायर सरून आपले स्वताची मिडिया सुरू करून तातूंत सस्टेन जावप ही खूब चॅलेंजींग गजाल. तूं तें गोंयकारपणांतल्यान तूं सिद्ध करून दाखयलें. अँड यू हॅव ग्रोन फ्रॉम अ न्यूज पेपर to this podcast, and thank you very much for inviting me for this your first podcast of गोंयकारपण. सूरज, हांव सदांच म्हटल्यार म्हाज्या गांवकारीच्या व्हिडियोंतल्यान हांव सदांच म्हणटालें की फाटलीं वरास 1.5 वरास तरी ज्या तरेन मेन स्ट्रीम मिडिया कॅबिनेट रिशफल आनी मागीर पोर्टफोलियो चेंज हाचेर ज्या तरेन मिडियान हेडलायन्स केल्यो, ज्या तरेन मिडियान बातम्यो केल्यो, ते सगळे जर पळयत गेल्यार 1.5 वर्सां पेज 1, पेज 2, लीड, सेकंड लीड अशा पद्दतीच्यो बातम्यो केल्या उपरांत काल खंय तरी हें एकदां रिशफल जालें. आतां तूं म्हणटा तशें की रिशफल मेजर जावपाचें आसलें, म्हटल्यार एक किमान 2-3 जाणांक तरी देंवयतले, नव्या 2-3 जाणांक भितर हाडटले. आतां तूं जर पळयशीत जाल्यार BJP इज हॅविंग 33 MLAs आणि तांच्या कडेन ऑप्शन्स खूब आसात. खूब जाणांक ते कॅबिनेटान घेवपाक शकता, पूण ते इतले कॉशियसाचें कारण कितें तर तांकां कोणाकूच एकामेकाचेर विश्वास ना. नाव इफ यू सी, गोविंद गावडे हांकां कॅबिनेटांतल्यान भायर काडून 64 डेज जाले येस्टरडे. अँड आफ्टर 64 डेज गोविंद गावडेच्या जाग्याचेर काल नवो मंत्री येयलो आनी त्याच्या वांगडा दिगंबर कामत हांकांय ओत दिली. गोविंद गावडेच्या जाग्याचेर रमेश तवडकरूच येतले हें स्पश्ट आसलें पयलीं पासूनच. आतां आलेक्स सिक्वेरा हांकां फ्रॉम द ग्रूप वीच हॅव शिफ्टेड फ्रॉम काँग्रेस टू BJP तातूंत पयलें पोर्टफोलियो मेळ्ळो तो आलेक्स सिक्वेराक, बिकॉज ही वॉज द पर्सन, बिकॉज ही इज रिप्रेझेंटेटिंग लोटली. तो BJPन येवप म्हणजे इट इज सुसायड. म्हणटकूच तो जेन्ना त्या ग्रुपान येयलो तेन्नाच तो नंबर जालो आणि दॅट नंबर कॅन शिफ्ट टू 2/3 मेजॉरिटी. म्हणटकूच आलेक्स सिक्वेराक पयलें एज एश्युअर्ड टू हीम ताका पयलो मंत्री केलो. आतां ड्यू टू हीज सिकनस, आतां तेणी ही हॅज डिनायड द रिजन ऑफ हीज सिकनस. ही सेट इट इज हीज पर्सनल डिसिजन, वॉट एवर इट मे बी. पूण आलेक्स सिक्वेराच्या जाग्यार दिगंबर कामताक भितर कसो घेतलो हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आतां कशें आहा की दिगंबर कामत हो सिनियर मनीस, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्सपिरियन्स पर्सन, 7 टायम ही इज MLA. म्हणटकूच कॅल्क्युलेशन अशें आसलें की जर हिंदू मंत्री वयता जाल्यार हिंदू मंत्री येतलो, क्रिश्चन मंत्री वयता जाल्यार क्रिश्चन मंत्री येतलो.
म्हणटकूच आलेक्स सिक्वेराच्या जाग्यार परतून एक फावट निलेश काब्रालाक आयदर परतून संदी मेळपाची आसली, नाजाल्यार मायकल लोबोचेंय नांव आसलें, डिलायला लोबोचेंय नांव आसलें. मदीं तर जाल्लेंच स्पश्ट की मायकल नाजाल्यार डिलायला असो विशय जाल्लो. पूण अकस्मात चेंज जालें गणीत आनी दिगंबर कामत मिनिस्टर जाले. आतां हें नेमकें कितें? म्हणजे आलेक्स सिक्वेराक जर काडलो जाल्यार त्याच्या जाग्यार मायकल, डिलायला, निलेश कोणूच ना, डायरेक्ट दिगंबर कसो येयलो, तसोय एक प्रश्न जालो. मागीर संकल्प आमोणकर हॅज ओपनली एक्सप्रेस हीज डिस्प्लेजर. म्हणजे जरी तेणी तोंडान उलोवंक ना गेल्यार कित्याक डिस्प्लेजर? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ की पर्सन एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम कमिंग इन टू दॅट ग्रूप ऑफ शिफ्टिंग टू BJP. म्हणटकूच ते की पर्सन जे काँग्रेसींतल्यान BJPन येयल्या, दॅट वॉज द सुइसायडल डिसिजन फॉर देम. आयज जर विदावट मिनिस्टरियल बर्थ फाल्यां जेन्ना 2027 ते परतून लोकां कडेन वयतले तेन्ना ते लोकांक कितें सांगतले आनी लोकांक कितें आन्सर करतले? आनी त्या खातीर आतां हो एक असो टायम येयल्लो आसा ज्या टायमा खातीर एवरीबडी इज थिंकींग अबाउट देअर फ्युचर एक्सटेन्शन ऑफ देअर MLA. सो आतां सगळ्यांचेर प्रेशर येयला की आमी लोकां कडेन वचप कितें आनी लोकां कडेन सांगप कितें. सो येस्टरडेज रिशफल इज द बिगिनींग ऑफ दॅट इन्स्टिंक्ट ऑफ डिस्प्लेजर ऑर इन्स्टिंक्ट ऑफ इनसेक्युरिटी. तर आम्ही काल पहिले की मायकल लोबो, डिलायला आणि गोविंद गोविंद गावडे. गावडे हय. दे स्किप द इव्हेंट. येस. डू यू थिंक देर इज सम डिस्प्लेजर इन दॅट? एब्सोल्युटली डिस्प्लेजर. नाव यू वील सी आनीक थोड्या दिसांनी ते उघडपणान उलोवपाकूय सुरू जातले. कारण कशें आहा की बेठोच काय ना, आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर येयला, आपल्याक कांयच नाका, आपूण फक्त आमदार म्हणून काम करतलो, ह्यो गजाली सांगपाक बऱ्यो आसतात. ह्यो गजाली तूं लोकांक कन्विन्स करून दिवपाक शकना. सो तांकां लोकांचो आतां सपोर्ट जाय. 2027 जर वयतले इलेक्शनाक जाल्यार लोक विचारतले जाल्यार तूं गेलो थंय, तुका काय मंत्री पदवी ना, काय ना. त्याच्या परस तूं काँग्रेसीन रावलो जाल्यार निदान आमचे इश्यूज घेवन तूं फायट तरी करपाक शकता आसलो. आतां जनरल डेव्हलपमेंटल कामां सगळ्यांची जाता, अपोजिशन MLAची जाता. मागीर तूं वचोन केलें कितें? वॉट स्पेशल वी हॅव डन बाय शिफ्टिंग टू BJP? आतां मंत्रीपद जर मेळ्ळें जाल्यार तूं लोकांक सांगपाक शकता पळय आपल्याक मंत्री तेंच्यांनी केलो, काम करपाची संदी दिली आनी आपूण तुमच्या खातीर कितें तरी करपाक शकलो, अशें तरी सांगपाक शकता न्हू. आतां ते सांगतले कितें? सो आतां ते हें स्टार्ट जातलें आनी आनीक कांय दिसांनी तूं पळयतलो ह्या BJP भितरूच प्रचंड प्रमाणात डिस्प्लेजर पण जातलो. काल दामू नायक आणि सीएमान म्हटले की आणि पुढे कितें जाऊ शकता. ऑफकोर्स जावं शकता. म्हणजे दे हॅव हिंटेड, दे हॅव केप्ट देम इन टू दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन. म्हणजे कोणाकूच तेन्ना आतां सोंपलें, आतां काय जावचें ना म्हणत जाल्यार जालेंच न्हू. म्हणटकूच आनीकूय जातलें. म्हणजे आतां जे कोण उलोवपाचे आसा तेंच्यांनी उलोवपाचें ना. आमच्या कोंकणीन म्हणा गॅसीर दवरता. हय, तशें गॅसीर दवरला. कारण गॅसीर दवरल्या शिवाय तांकां पर्याय ना. कारण गॅस बंद जर जाली म्हणून कळत जाल्यार आनी हेंची गॅस वाडपाची शक्यता आहा. म्हणटकूच तांकां हेतून दवरल्या की तुका जर मंत्री जावंक जाय जाल्यार तूं यू हॅव टू कीप क्वायट. सो अशा पद्दतीन हें सगळें चल्लां. ज्या तरेन आमी पयले 2022 जे जाले, मायकलाक ते फाटल्यान लागले की BJP सोडू नाका, काँग्रेसीन वचो नाका. फडणवीस ताज्या घरा गेलो, तानावडे गेलो, अमित शाह ताजे कडेन उलयलो. आनी आतां ताका ओपोजिशन लिडर आसलो तो ताका थंयच्यान BJPन हाडलो आनी BJPनसून आतां ताका सारकोच सायडलायन केला. डू यू थिंक दीस कूड बुमरँग ऑन BJP, स्पेशली इन बार्देस? हांव आनी दुसरे खंयचे म्हणिना. लास्ट टायमूय ताणें स्वता चॅलेंज करून ताणें आपल्याच्या स्वबलाचेर ताणें 4 सीट हाडले आनी BJPचे नाका सकयल ताणें ती 4 सीट्स व्हेल्या. BJP ट्रायड देअर बेस्ट टू गेट द सीट्स इन बार्देस, बट दे कुडंट डू. इवन सुद्धा जर हिंदू वोट शेअर सुद्धा असून दे कुडंट डू मच अगेन्स्ट मायकल. सो वॉट डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बुमरँग? मायकल जर एंटेगनायज केलो ताका ह्या टायमार आनी इफ ही डिसायड्स टू पार्ट वेज विथ BJP, which he is very much capable of. मायकल लोबो आसा पळय, तो लोकां कडेन कनेक्ट आसलेलो मनीस, लोकां बरोबर आसपी मनीस, वेगवेगळ्या पद्दतीन लोकांक हेल्प करपी मनीस. ताची स्टायल ऑफ हीज पॉलिटिक्स इज अ कंप्लीट डिफरंट थिंग. आतां ताचेर टिका जातलीच, प्रत्येकाचें कितें ना कितें बरें वायट गजाली आसता, ताचेर टिका जाता. पूण एज अ लिडर, एज अ मास लिडर म्हणून मायकलाचो अपार्ट फ्रॉम एवरी पॉलिटिकल पार्टी तेचे लोकां कडेन बरें कनेक्ट आसा. आनी लास्ट टायम जशें तूं सांगलें तशें की तो ताका कन्विन्स करूनय तो BJPन रावंक ना, तो काँग्रेसीन गेलो आनी काँग्रेसीन तेणी आपलें सीट निवडून हाडलें. म्हणजे मायकल हॅज प्रूव्ड हीज स्ट्रेंथ
इन दॅट इलेक्शन. पूण जर त्या टायमार मायकल जर BJPन आपले काँग्रेसीन जर रावता आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणूनच आयज ह्या वेळाचेर जर तूं पळयलो जाल्यार मायकल वूड हॅव बीन अ स्टेट लिडर. आयज मायकल हो प्रॉमिनंट लिडर गोंयचो जातलो आसा, कारण ताका एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका काम करपाची संदी मेळटली आसली, लोकांचे इश्यूज घेवन काम करपाची संदी मेळटली आसली. आनी एक मायकलाचो ग्राफ म्हणटात तो पॉलिटिक्सान प्रचंड प्रमाणात वाडटलो आसलो. बीजेपीक तें कळ्ळें की आतां हो अपोजिशन जर लिडर जाला जाल्यार हो आनीक आमकां म्हारग ठरतलो. पण तेंच्यांनी केलें कितें, तांच्यांनी ब्लॅकमेल टॅक्टीक सुरू केली. त्याच्या फाटल्यान TCPचें हें लायलें आनी तेची अशी परिस्थिती मायकलाची, म्हणजे पर्सनल लेवलाचेर मायकलाक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो, प्रॅक्टिकली ब्लॅकमेल केलो. आनी ब्लॅकमेल करून म्हणजे जशें इनडायरेक्टली आमी म्हणटा तकलेक पिस्तोल लावन तूं येता काय ना अशें म्हणून मायकलाक धमकी दिवन निमणो मायकलाक तांच्यांनी BJPन हाडलो. आनी समजा ते 2/3 मेजॉरिटी जर जावंक नसलेली जाल्यार मायकलाचेर रेजिग्नेशन दिवन BJPन हाडपाची परिस्थिती BJP तेचेर हाडटली आसली. हेंवूय तितलेंच खरें. आयज BJPन येयल्या उपरांत एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलोवपाची संदी गेली तरी मायकल व्होकल, तुका खबर आसा मायकल केन्नाच कितें लिपोवन दवरिना. तो मदींच डायरेक्ट बॉम्ब उलयता. सोडटा. तो मागीर BJP म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या विरोधान आसूं कितें आसूं ताका कांय फरक पडना. बट ॲट दीस जंक्चर मायकल हॅज टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आतां काँग्रेसीन वचून तेणी जें सक्सेस मेळयलें तें सक्सेस आयच्या घडयेक मायकल मेळोवंक शकता काय? जर शकता जाल्यार मायकलाक आतांच डिसिजन घेवचें पडटलें. ही कॅनॉट वेट टील 2027 आनी मागीर आपूण शिफ्ट जातलो आनी कितें तरी करतलो ना. मायकलाक आतां त्या डिसप्लेजराची लीड घेवची पडटली. बिकॉज सूरज, तुका खबर आसा की ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रचंड प्रमाणान लोकां भितर डिसप्लेजर आसा. कारण कशें आहा, इट इज ऑब्वियस 3rd टर्म हो सरकाराचो फ्रॉम 2012 गोंयांत BJP गव्हर्मेंट आसा. सो ऑब्वियसली एंटी इन्कम्बन्सी आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा. तर ह्या परिस्थितीन एक अशा लिडराची आयज गोंयांक गरज आसा जो लीड करतलो. हे डिसप्लेजर ऑफ पब्लीक कितें आसा पळय तो लीड करतलो आनी ह्या सरकाराक सामको नाकी नव हाडटलो. आनी ही संदी मायकला कडेन आसा. पूण मायकलाक बरो विचार करून तें करचें पडटलें. कारण म्हणजे इनडायरेक्टली सरकारान पब्लिका भितर कितें मॅसेज धाडला मायकल कांयच करपाक शकना. मायकलाचे सगळे फायली आमच्या कडेन रेडी आहा. मायकल मस्ती करी घाल दुसरे दीस आमी मायकलाक भितर घालतले म्हणून. आतां मायकलाचे खऱ्योच फायली गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी मायकलाक जर भंय आसा भितर पडपाचो जाल्यार मायकलाच्या कृती वयल्यान तें आतां दिसतलें. मायकल फक्त उलयता पूण थंयच BJPन घट बसला जाल्यार खरेंच मायकलाच्यो फायली आसात. आनी मायकलाक जर दिसता आपल्याक कांयच इलिगॅलिटी ना, जाय तें करून आपल्याक जावं गेल्यार भितर घालूं, तशें म्हणून जर मायकल भायर सरता जाल्यार मायकल हो ह्या पॉलिटिक्सान हिरो थारपाक शकता. किशोर बाब, तुका 2 गजाली विचारता हांव हाजेर. एक म्हणटा तर तुवें म्हटलें की मायकल जर ऑपोजिशनान उरलेलो, ही वूड हॅव बीन LOP जर रावल्लो तो, ही वूड हॅव बीन अ मास लिडर Yes. आनी स्टेट लिडर. ताका फडणवीस जेन्ना ताका मेळ्ळें 2022च्या इलेक्शना पयलीं, ताणेंय ताका डेप्युटी चीफ मिनिस्टराची ऑफर दिली. ओके, ही पयली गजाल. दुसरी गजाल, वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज द रोड अहेड फॉर मायकल लोबो? डू यू रियली थिंक तो BJPन रावतलो? आय डोंट थिंक तो BJPन रावपाक शकना. तो BJPन जर रावलो जाल्यार ताचें इंडिविज्युअल पॉलिटिकल करियर हें काबार जातलें. दुसरी गजाल, मायकलाच्या बाबतींत वॉट आय कॅन सी ऑर वॉट आय कॅन फील की BJP पार्टी इज नॉट हॅपी विथ द वे मायकल इज फंक्शनींग. बिकॉज मायकल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो कितें BJPच्या त्या शिस्तीन त्या डिसिप्लिनान येवन ओग्गी रावतलो, नाजाल्यार कितें पार्टीच्या अगेन्स्ट कांय उलोवप ना, गव्हर्मेंटाच्या कांय अगेन्स्ट उलोवप ना, अशें कांय मायकल करपाक शकना. सो भाजपाच्या त्या डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्कान मायकल बसपाक शकना. सो मायकल हॅज टू टेक अ डिफरंट स्टेप. नाव मायकल काँग्रेसीन वचपाक शकता काय? आय डोंट थिंक. कारण काँग्रेसीन आतां परिस्थिती अशी जाल्या की परत जर मायकलाक घेत जाल्यार मायकलाकूय ते नेगेटीव वयतले आनी काँग्रेसीकूय ते नेगेटीव वयतले. मागीर मायकल कितें करपाक शकता? मागीर मायकल हॅज टू फॉर्म समथींग न्यू. ताका एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करची पडटली, नाजाल्यार न्यू पॉलिटिकल ग्रूप लॉन्च करचो पडटलो. आनी म्हाका तरी दिसता की मायकल हो सिंगल आसपाक शकना. मायकला बरोबर आनीकूय खूब जाण आसतले. ते मागीर रुलिंगूय आसतले, ऑपोजिशनांतले आसतले. सो ऑटोमॅटीक मायकलान जर ठरयलें जाल्यार मायकल टाक करून आपली टीम तयार करपाक शकता. तसो टाक करून एक दीस तो आपली टीम
तयार करतलो आनी तो टीम तयार करपाचो प्रोसेस आतां सुरू जाल्लो आसा. आमी मायकलाचे खूब उलयले. देर इज अनादर MLA इन BJP हू हॅज बीन क्वायट ऑनेस्ट. हम्म. ताणें आपली मिनिस्ट्री दिली. ताच्या पयलीं ताणें पर्रीकरा खातीर म्हटलें की आपूण MLA म्हणून रिजायन जावपाक रेडी आहा. बट ही हॅड टू रिजायन टू मेक वे फॉर Alex Sequeira. हांव उलयतां निलेश काब्रालाची, तुका खबर आहा. वॉट डू यू थिंक, वॉट इज हीज फ्युचर? कित्याक BJP इज शोईंग इंडिकेशन की रोहन गांवस देसाई इज बींग प्रमोटेड इन कुडचोरे. सी म्हाका खरें म्हटल्यार वायट दिसता निलेश काब्रालाचें, कारण निलेश काब्राल हॅज बिगेन हीज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम BJP. आतां तो कितें काँग्रेसीन किंवा आनी खंय तरी पयलीं इलेक्शनाक रावलो मागीर BJPन येयलो असो कांय ना. ताका मनोहर पर्रीकरान सिलेक्ट केलो. ते श्याम सातार्डेकराचो OSD आसलो तो, तुका खबर आसा. ही वॉज इन टू मायनींग बिझनस. मागीर तो ही वॉज एट्रॅक्टेड टुवर्ड्स मनोहर पर्रीकर आनी तो BJPन येयलो आनी BJPन काम करून तो आमदारूय जालो. आतां तो दोनदा वेवस्थीत आमदार जालो विथ गूड मार्जीन आनी ताका मंत्रीपद मेळ्ळें. पयलेच फावट मंत्रीपदूय ताका मेळ्ळें. तेणी कामूय बरें केलें आपल्या पद्दतीन. PWDन तेणी त्या मानान PWDन तेणी काम केलें. पूण अशें कितें घडलें की निलेश काब्रालाचो विचार जालो त्या वेळार ते पोर्टफोलिओ काडपाक. कारण मागीर फॉर्मुला कितें लायलो की जर क्रिश्चन इंडक्ट जातलो जाल्यार क्रिश्चनाकूच काडचो पडटलो, जाल्यार मागीर तेंच्या कडेन आनी पर्याय काय उरूंक ना. बाबूशाकाय ते काडपाक शकनात. म्हणटकूच निलेश काब्रालाक तेंच्यांनी सॉफ्ट टार्गेट म्हणून निलेश काब्रालाक काडलो. आतां Alex Sequeiraक जेन्ना तुमी काडटा तेन्ना तुमची गरज आसली की निलेश काब्रालाक परत हाडप पडून. जर निलेश काब्रालाच्या अगेन्स्ट कांय ना जाल्यार पुणून एज पर इंटरनल इन्फॉर्मेशन कितें तरी निलेश काब्रालाच्या बाबतींत घडला आनी तेची तिडक म्हणून निलेश काब्रालाक त्या मंत्रीपदा वयल्यान काडल्या. ते ऑब्वियसली ते पब्लीक जरी जावंक ना तरी ताका खंय तरी काडूंकूच ना किशोर. हीज टिकेट इज ऑल्सो एट स्टेक टुडे. सी कशें आहा, उमेद ही सगळ्यांक आसता, पूण उमेद आसली म्हणून कोणूय आमदार जायना. आमदार जावपाक काम करचें पडटा. त्याच्या खातीर लोकां कडेन कनेक्ट आसचो पडटा. तूं ब्लड डोनेशन कॅम्प, अम्ब्रेला डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम अशें धरून आमदार जावपाक जायना. अशें धरून आमदार जावपाक मेळना. निलेश काब्रालाच्या अगेन्स्ट BJP आतां रोहन गांवस देसाई ही इज अ यंग फेलो. त्याची एस्पिरेशन आसतलें थंय MLA जावपाचें. आतां तो BJPन आसा. म्हणटकूच ताका पार्टीन खरें म्हटल्यार सांगपाची गरज आसली की तुका जर करपाचें हें आसा जाल्यार तूं MLA घे आनी कर तुजे एक्टिविटीज. इफ यू आर पूण रोहन गांवस देसायान ओपनली आपली इच्छा व्यक्त केल्ली आसा. आतां हें नेमकें कितें पॉलिटिक्स? खरेंच BJP निलेश काब्रालाक हें करूंक सोदता काय कितें? आनी तशें जर आसा जाल्यार मागीर तुका सांगलां हांवें, मायकल लोबोन लिस्ट हातांत घेतलेलें आसा टिमीची नांवां काडपाक. तातूंत भितर निलेश काब्रालूय आसपाक शकता. आफ्टर ऑल हे सगळे लोक निमणे एकठांय जातलेच, कारण ज्या BJP खातीर तांणी इतलें सॅक्रिफायस केलें आनी इतलें काम केलें त्या BJP कडल्यानूच जर तेंच्या बाबतींत अशें घडपाक लागलें जाल्यार ते बंड करतलेच. आतां फुडलो क्वेश्चन किशोर. एक्चुली दिगंबर वॉज अ सिनियर लीडर. ही वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर. ही वॉज बाउंड टू बी गिवन अ मिनिस्ट्री. हें सगळ्यांक खबर आहा. ताका जेन्ना हाडलो जाल्यार ताका मिनिस्ट्री दिवंक जाय आसली. पूण प्रमोद सावंत ताजो जुनियर, ताजे अगेन्स्ट तो मिनिस्टर जातलो काय हो एक मोठो क्वेश्चन आसलो. सगळे जाण म्हणटाले की दिगंबर म्हणटा आपणाक दिता जाल्यार चीफ मिनिस्टर, ना जाल्यार आपूण मिनिस्ट्री घेवचो ना. हो फक्त वारे असले. वी डोंट नो वॉट एक्झॅक्टली द थिंग इज. पूण सोशल मिडियाचेर अशेंच म्हणटा दिगंबर कामती बद्दल, अ बिट्रेयर हॅज बीन रिवॉर्डेड. कालच्यान हांव वाचता. तुजें कितें म्हणणें ताजेर? तुका वॉट डू यू थिंक? ना सी सूरज, तूं पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना जाल्यार पॉलिटिकल हिस्ट्री जर तूं पळयशीत जाल्यार इन 2005 जेन्ना बाबूश मोन्सेराता कडल्यान पर्रीकरान TCP काडून घेतलें आनी मागीर जें कितें घडलें आनी त्या उपरांतूय BJPचो फर्म आसलें की ते कशाच पद्दतीन सत्ता ताज्या हातींतल्यान. खातीर तुका म्हटल्यार हय. बिट्रेयर Yes, yes. एका वोटा खातीर. Yes, yes. सो जे दिसा दिगंबर कामत BJPन सोडली त्या दिसा मनोहर पर्रीकराचो कॉन्फिडन्स देंवलो आनी मागीर दे हॅव टू सरेंडर आनी मागीर काँग्रेसीचें सरकार जालें. आनी पर्रीकरानूय एका इंटरव्यू भितर अशें मेन्शन केलां की दॅट दिगंबर्स डीच हो आपल्या काळजाक
कायम लागलेलो एक हें आसतलो म्हणून. कारण आपूण दिगंबराक कितें जाय तें दिल्लेलें. तो असो करतलो असो आपूण मनान सुद्दां विचार करूंक नासलें. आनी तो एक डीच जो दिगंबराचो आसलो, दॅट हॅज गेन हीम अ लॉट. बिकॉज 2005 टू 2007 दिगंबर काँग्रेसीन उरलो आनी 2007च्या इलेक्शनान दिगंबर कामत हो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर जालो. त्या टायमार प्रताप सिंग राणे असले, त्या टायमार रवी नायक आसलो. इतले लिडर आसूनय बीन काँग्रेसीन दिगंबर कामताक तें ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू बिकम द चीफ मिनिस्टर म्हणून. इतलें काम काँग्रेसीन दिगंबर कामती खातीर केलें. आनी इतलें आसूनय बीन आयज दिगंबर कामतीन काँग्रेस सोडली. आतां तो सांगू तेन्ना तो सांगतालो आपली बीजेपीन घुसमटमार जाता म्हणून. आतां तो म्हणटा काँग्रेसीन आपल्याक पुश आउट करपाचो प्रयत्न केल्लो म्हणून आपूण आयज भायर सरलो. आतां एक गजाल मे बी सूरज, सेम बिकॉज पर्रीकर इज नॉट देयर टुडे. एब्सोल्युटली. दुसरी गजाल, दिगंबर कामताच्या विरोधान कितें कितें म्हणून करूंक ना बीजेपीन, म्हाका अजूनय उगडास जाता. इन 2011 आय थिंक इलेक्शनाच्या पयलीं 2012च्या इलेक्शनाच्या पयलीं तांणी दिल्लीक वचोन प्रेजिडेंटाक मेमोरंडम दिल्लें अबावट 25,000 crores मायनींग स्कॅम. आय कॅन मेन्शन यू द नेम्स इन दॅट मेमोरंडम which has been given to the president to take immediate action against all these leaders who are directly involved into this mining scam. Digambar Kamath, Vishwajit Rane, Subhash Shirodkar, Joakim Alemaw आणि एक मायन ओनर असलो भितर. आयज खंय आहात हे सगळे आहात बीजेपीन. एक जोकीम आलेमाव जर सोडलो जाल्यार हे सगळे बीजेपीन आसात. आनी ते 25,000 crores that memorandum which they have submitted to president is still available on BJP's website. 35,000 कोटीचो खाण घोटाळो म्हणून 2012 बीजेपीन सत्ता घेतली. द डे दिगंबर कामत इंडक्टेड इन टू बीजेपी, दिगंबर कामता वयले सगळे आरोप जे बीजेपीन केल्ले तितूंतल्यान तो खऱ्या अर्थान मुक्त जालो. म्हटल्यार हय, वॉशिंग मशीन ते जालेंच, वॉशिंग मशीन, डिटर्जंट सगळें जालें. पूण द डे ही हॅज बीन इंडक्टेड इन टू बीजेपी, तेका लोकांक कितें दिसता तें कितें सोडून दिगंबर कामतीक मनांतल्यान इतलो आनंद जातलो की आपूण आयज पवित्र जालो, आपल्या वयले सगळे आरोप आयज फुसोवन गेले म्हणून. आनी आयज जेन्ना तो मंत्री जालो बीजेपी सरकारान, तेन्ना दिगंबर खऱ्या अर्थान आरोप मुक्त जालो, दाग मुक्त जालो. आयज दिगंबर हो क्लीन मनीस अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. कारण दाग आसलेलो मनीस जर तुमी घेतल्यात जाल्यार मागीर बीजेपी क्लीन उरवना अशें म्हणचें पडटलें. आतां सोशल मिडियाचेर जेन्ना आमी पळयता अक्षर बाब, देर इज अ लॉट ऑफ एंगर अगेन्स्ट द बीजेपी. खूब जाण एनवायरमेंट आसूं, रस्ते आसूं, लँड कन्वर्जन्स आसूं, देर आर सो मेनी थिंग्स. स्मार्ट सिटीचो इश्यू आसा. पूण एक्चुअली 2027 तुका कितें दिसता एनी इफेक्ट जातलो हाजो? कित्याक 2022 सेम सिच्युएशन आसली किशोर, जर तुका खबर आहा जाल्यार सेम सिच्युएशन आसली. पूण फायनली द वोटर्स. सूरज, जाला कशें की पॉलिटिक्साची सिस्टम ही अशी आसा की लोक बेजार असतात, लोक नाराज असतात आणि ती नाराजी लोक आपल्या पद्धतीन वोटिंगांतल्यान लोक कन्वे करता. म्हणून पॉलिटिकल सिस्टम अशा पद्धतीन स्ट्रक्चर्ड जाता की आतां बीजेपी लास्ट टायम म्हाका दिसता 30 का 33% वोट शेअर आसलो, बरोबर. दॅट मिन्स 34 मोर दॅन 65% वॉज अगेन्स्ट बीजेपी नो. म्हणजे लोकांचो कांयच दोश ना भितर. ती स्ट्रक्चर जो आसा तो स्ट्रक्चर हांगासर इम्पॉर्टंट आहा. आनी त्या खातीर खुबश्या जाणांच्या सोशल एक्टिविस्टाचो म्हण, इवन माय सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट, वॉट आय फील की सगळ्या बीजेपीक जर हरोवपाक जाय जाल्यार सगळ्या अपोजीट पार्टींक एकठांय येवचें पडटलें. इफ दे रियली वॉन्ट बीजेपी टू बी केप्ट आउट फ्रॉम पॉवर, अँड सेकंडली इफ दे रियली कन्सर्न अबाउट इश्यूज फेस्ड बाय अवर स्टेट, गोंया खातीर, गोंय वांटोवपा खातीर, आनी गोंयचे मेजर चॅलेंजीस जे गोंया मुखार आसा ते जर आमकां सॉल्व करपाक जाय जाल्यार आयज सगळ्या अपोजीट पार्टींनी पर्सनल अजेंडा, आपले पर्सनल हिट्स सगळे कुशीक दवरून एकठांय येवचें पडटलें आनी 1 to 1 फायट करची पडटली. किशोर, तूं म्हणटा मुद्दम विचारूंकशें दिसता म्हाका, कित्याक आमी म्हणटा युनायटेड ओपोजिशन गोंयान, विजय आसूं किंवा युरी आसूं,
कार्लोस आसूं वेन्झी, एवरीबडी एसेंब्ली येता तेन्ना ते युनायटेड ओपोजिशन म्हणटा. पूण एक्चुली पळोवंक गेल्यार एक आमकां आमी जर्नलिस्ट दोगूय आमकां खबर आहा कितें जाता. एवरीबडी हॅज गॉट देयर ओन एक्स टू ग्राइंड. सगळे तुका नोबडी इज ओपनली गोईंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. वॉट डू यू थिंक दीस ओपोजिशन जे आमी फक्त एसेंब्ली खातीर जस्ट फॉर द कॅमेराज ऑर दे प्लेईंग ओनली टू द गॅलरीज, काय खरेंच ते ओपोज करतात? ना ना तेच न्हू, तेच तुका सांगता न्हू. नाव दे हॅव टू प्रूव वेदर दे आर जेन्युअन काय दे आर नॉट जेन्युअन. इफ दे आर जेन्युअन, दे आर कन्सर्न अबाउट स्टेट, दे हॅव टू सेट अप पॉलिसी वेर इन दे कूड फायट BJP 1-1. आणि ते जर जेन्युअन ना, ते जर म्हणटा ना आमी आतां येस्टरडे आतिशीन स्टेटमेंट केलो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग अलायन्स विथ काँग्रेस पार्टी. काँग्रेसीनूय त्या संदर्भात पयलीं स्टेटमेंट केल्लो. म्हाका सांग, तुमी जर अशें करता म्हणजे इट इज डायरेक्टली दिसता लोकांक दुबाव येवपाक लागता. अरे हे आतांच अशें उलोवपाक लागले म्हणजे आतां हे प्रत्येक जाण सेपरेट इलेक्शनाक देंवतले आनी मागीर परत डिव्हिजन ऑफ वोट जातले आनी BJPक मागीर फायदो जातलो. म्हाका सांग, अशें जर जाता जाल्यार तुमी खंय तरी लोकांचो विश्वासघात करता आनी यू आर प्लेईंग फॉर BJP. सो लोकांक दिसता की आमी डायरेक्ट बीजेपीकूच वोट घातलेले बरे. हांगा एका दिवन मागीर तो थंय ट्रान्सफर करतलो. त्या BJPच मागीर प्रचार तसो करता न्हू. पळय ते फाल्यां सगळे रावल्या. तुमी फाल्यां कोणायकूच दर दिलो, एक तर तुमी निवडून हाडटले तेका आमी हाडटलेच परत, तर ते करच्या पेक्षा तुमी आमचोच मनीस निवडून हाडा. सो हे सगळें दोळ्या मुखार आमच्या घडटा आनी हे सगळें जर लोकांच्या परसेप्शनांतल्यान जर पयस जावपाक जाय जाल्यार जेन्युअन इनिशिएटीव घेवची पडटली आनी ती काँग्रेसीक घेवची पडटली. बिकॉज काँग्रेस इज अ मेजर अपोजिशन पार्टी. काँग्रेस त्या बाबतींत फाटीं रावपाक शकना. काँग्रेसीन हो इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. काँग्रेसीक जर दिसता की आयज तो बरो तवो तापला, तेचेर जावं तशी चपाती भाजून घेना जाल्यार भाकरी भाजून घे, तशें जावचें ना. काँग्रेसीक इनिशिएटीव घेवची पडटली. बीइंग अ मेजर अपोजिशन पार्टी, काँग्रेस हॅज टू टेक ऑल द अलायन्स पार्टनर्स अलॉंग विथ देम. आतांच व्यवस्थीत तुम्ही सीट डिस्ट्रिब्युशन करा, कोण खंय रावतलो कितें कितें, आनी 1-1 BJP बरोबर फायट जावन जाल्यार तुमचें जेन्युअनच दिसतलें. लोकांकूय जेन्युअनली वोटींग करपाक मेळटलें आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान जे खरें गोंयच्या लोकांचें मॅन्डेट आसा तें प्रूव जावपाक मदत जातली. वो RG जे आतां परत आयल्या खूब दिसांनी ब्रेक सो घेवन, तुका कितें दिसता एक नव्या हितून ते येयल्यात, तर कसो इफेक्ट कितें जातलो ऑर शूड दे अलायन विथ द ओपोजिशन पार्टीज? ना पळय सूरज, RGचो अजेंडा आसा पळय तो क्लियर आसा. फाटल्या फावटी तेंचो अजेंडा क्लियर आसलो, आतांय तेंचो अजेंडा क्लियर आसा. आतां बाकीच्या पार्टींचोच अजेंडा मिक्स जाल्ल्या कारणान RG कडेन सद्याची परिस्थिती अशी आहे की RG कॅनॉट इवन एक्सप्रेस देअर विश टू हायलायट विथ अपोजिशन पार्टीज. कारण अपोजिशन पार्टीची लायनूच अजून ठरना. अपोजिशन पार्टीन पयली आपली लायन ठरोवची आनी मागीर RGक कॉल आउट करचें. RGन मनोज परबन ओपनली स्टेटमेंट केल्लो आसा, वी आर रेडी म्हणून टू टॉक्स. पण नाव हू हॅज टू टेक द इनिशिएटीव? काँग्रेस हॅज टू टेक द इनिशिएटीव. काँग्रेसीन इनिशिएटीव घेवन ह्या सगळ्या विजय सरदेसाय कडेन सुद्धा आयज काँग्रेसीन बसपाची गरज आसा. आयज विजय सरदेसाय, युरी आलेमांव सगळे जर सेपरेटली फायट करत जाल्यार ताका कांय अर्थ ना. एसेंब्लीन आमी पळयलां, युरी, विरेश आनी विजय ह्या तिगा जाणांनी ज्या तरेन आपले एसेंब्लीन परफॉर्म केला, हे परफॉर्मन्स ऑन ग्रावंड इन रियलिटी जर जायत आनी सगळ्या कडेन जर तुमी एकठांय जर येयशात जाल्यार ते जावपाक शकता. पूण तुमी पयलीं क्लियर आसपाक जाय तुमच्या पॉलिसीन. तुमची पॉलिसीच जर हलता आनी खंय तरी तुमी लोकांच्या मनात दुबाव तयार करता की समहाव हेंचें इंटरनल कितें सेटिंग आसा काय कितें, जाल्यार मागीर RG खातीर अशा पद्दतीन अलायन्स करपाचो जो स्टेप आसतलो तो तांच्या खातीर सुइसायडल ठरतलो. सो RG हो आपल्या व्यवस्थीत ट्रॅकाचेरूच आसा. थँक्यू किशोर बाब, तुवें आपलो प्रेशियस टायम काडलो आनी आमकां आमची जी प्रेक्षकांची जी सगळी क्वेश्चनां आसली ती हाताळ्ळी आनी एक्चुली पिक्चर एक क्लियर करून दिलो आमकां की गोंयच्या पॉलिटिक्सान कितें चल्लां, कितें जावपाक जाय. आनी वी विश यू ऑल द बेस्ट किशोर बाब. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सरज, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण.
गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.